भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया स्नो लेपर्डा विशीं. ताका हिम बिबटोय म्हणटात. स्नो लेपर्ड चड करून मध्य आनी दक्षिण आशियांतल्या हिमालय, तिबेट, अल्ताय पर्वत, उत्तराखंड, सिक्कीम ह्या वाठारांनी मेळटा. नेपाळ, भूतान, चीन, मंगोलिया आनी पाकिस्तान ह्या देशांनी 4000 मीटर उंचायेचेर, जंय खूब थंडी आनी बर्फ आसा, थंय तो रावता. सैमीक रितीन तो आशिये भायर खंयच मेळना. स्नो लेपर्डाची लांबाय सादारणपणान 3.5 ते 5.5 फूट, तर ताची शेपडी 3.5 फूट लांब आसता. खांद्या मेरेनची ताची उंचाय 2 फूट, वजन 30 ते 55 किल. रानांनी स्नो लेपर्ड 10 ते 12 वर्सां जगता, पूण प्राणी संग्रहालयांत 22 वर्सां मेरेन. तो मांसाहारी. दोंगरावयल्यो रानवटी बोकड्यो, मेंढरां, सांबरां हें ताचें मुख्य खाण. केन्नाय तो सोंशे, उंदीर आनी थळाव्या लोकांची गोरवां, वासरांय खाता. स्नो लेपर्ड खूब शांत आनी लाजाळू. तो एकलोच रावप पसंत करता. ताका दोंगरावयले भूत म्हणटात, कारण तो बर्फांत आनी खडपांत लिपून रावता. तो गर्जना करिना, फक्त म्याव म्याव, गुरगुर वा पिल्लूक मारिल्ले सारको आवाज करता. स्नो लेपर्डाक सैमांतलो खंयचोच दुसरो प्राणी मारूंक शकना. तो थंयचो राजा. पूण व्हडले लांडगे केन्नाय तांच्या पिलांचेर हल्लो करतात. ताचो सगळ्यांत व्हडलो दुस्मान मनीस, जो कातडे आनी हाडां खातीर ताची शिकार करता. स्नो लेपर्ड नश्ट जाल्यार बोकडांची संख्या वाडटली आनी पर्वतां वयली सगळी वनस्पत सोंपतली, जाका लागून पर्यावरणाचो समतोल इबाडटलो. ताची शेपडी खूब दाट. धांवतना बॅलन्स दवरपाक ती उपकारता. सुशेग घेतना तो शेपडी थंडेक लागून तोंडा भोंवतणी गुठलायता. ताच्या पांयांचेर दाट केंस आसतात. ते ताका बर्फांत निसरपाक दिनात आनी थंडे पासून वाचपाकूय मदत करतात. तो 15 मीटर म्हणल्यार 50 फूट मेरेन लांब उडी मारूंक शकता. झेलांत खडपांनी वराक 60 किलोमीटर वेगान धांवपाक शकता. तिबेट आनी हिमालयांतल्या कांय वाठारांनी स्नो लेपर्डाक पवित्र प्राणी मानतात. ताका दोंगराचो राखणदार म्हणटात. ताची हाडां आनी कातडे लागीं दवरल्यार दुयेंस बरें जाता अशी अंधश्रद्धा आसा. पीटर मॉन्थिएनाच हांचें द स्नो लेपर्ड पुस्तक जगप्रसिद्ध आसा. द सिक्रेट लायफ ऑफ वॉल्टर मिटी ह्या सिनेमांतूय स्नो लेपर्ड दिसता. कुंग फू पांडा ह्या कार्टून सिनेमांतलो व्हिलन लायतलूंग हो एक स्नो लेपर्ड. तर असो हो स्नो लेपर्ड. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडलें फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.